शे माय आमकां सांगताली काणी. ती काणी आयकोन सगळीं भुरगीं आमी जातालीं शाणीं. उपरांत फुडें गिन्यान वाडटा घालतोच इस्कोलांनी. एका तेंपार देवना मुटलेले सायंटिस्टांनी. फुडें शिकपाची आसली आस, कॉलेज तो जातोच पास. दुसरो कोणूय बरो शिकत तर रोकडो जातालो बदमाश. सायंटिस्ट कोण शिकपाची काळजांत ताच्या आसली आस. शिकी सायंटिस्ट कोण शिकोंक वेता म्हणून गांवांत जाली दास. थोडे सायंटिस्ट म्हणटाचें जातो गो शिकोन. व्हडांतलो व्हड मनीस म्हणून सोजमोतालो आपूण. मेवता तितल्यांक देवना म्हणून दितालो सांगोन. आमी सायंटिस्ट कोण शिकताना देवना म्हणून आमकां येता कळोन. एक जाणटो सदांच एका जाग्यार बायबल घेवन कोत्ता रोजार. जाणटो देवाक रोजार कोत्ता म्हूण हो सायंटिस्ट जातालो बेजार. एक दीस तांच्या फुडें वचोन विचार कोत्ता सोबे माजार. सांग जाणट्या तुजें नांव कितें, पिशा कोणाक तूं कोत्ताय रोजार. तो मनीस सायंटिस्टाक सांगता आपलें नांव. आख्या संवसारान नंबर 1 पळय तो सायंटिस्ट रे हांव. उतरां आयकोन त्या जाणट्याची ताका बोगलें फुगासांव. दिमेर पडोन म्हटलें ताणें सायबा बोगोस चुकलो हांव. हे पोरी जायते शिकलेले मनीस गिन्यानाचेर हाडून मेव. देवाची तेके बाळा कोत्ता आनी सोजमोता आपुणूच म्हूण देव. देव म्हणचें सोजमोनाकात रे, भुरगे केवता तो म्हूण केव. जाणा जावो संवसार बेश्टोच गुना, ताका गुंडायता तो एकलोच देव. जाणा जावो संवसार बेश्टोच गुना, ताका गुंडायता तो एकलोच देव.